सुरवातेक आमी गायन करुया. गायनाचो अंक A15. Shakati, Mucha modlo, Vortea devani, Vorlo holo, Vitor sotaya nikamso, No man demoniaria, Voi ma Vortea deva, No man demoniaria, Voi ma Vortea deva. बाबाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या देवा बापाचे आणि आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या भयणी बाबनो, आयज आमच्या दोन प्रांतांत देव आपणाचो दीस आमी पाळटाव. देव आपणी आमच्या दोन प्रांतांत आनीक भारतांतूय तशेंच संवसारांकूय अदीक आनी अदीक वाडूंक आनी ह्या आपणांतल्यान क्रिस्ती जिविताचे बरेपण अदीक सुदारूंक देवाची कृपा आनी बोळ ह्या भेटेंतल्यान आमी मागुया. आनी जायते फावटी आमच्या जिवितान आमी चुकल्या देखून खालतीकायेन तेच देवाचे भोगसोणे हे वेळार आमी मागुया. आनी सगल्या पातकांची दूख धरून म्हणया, हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणू म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. हे पासत बेगीन सदांच सांकवार मरी सगल्या देदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणू म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Somia kakutko, somia kakutko, somia kakutko. Krista kakutko, Krista kakutko, Krista kakutko. Somia kakutko, somia kakutko, somia kakutko. Moima deva kusorgi, ani shantitaच्या इष्टार संसारी. सर्वेस्परा देवा स्वर्गीच्या राया, सर्ववेदा देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाजता. तुझ्या दोर वैभवा पासून आमी तुका वाखाणटा. मोहिमा देवाक उचोरगी आनी शांतीताच्या इष्टार संसारी. सोम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता, सोम्या देवा देवाचे शेवे, तू संसाराचे पाप काढाय. आमची काकूत कोर, तू बापाच्या उजव्या बसलाय. आमचे मागणे आयकून घे. मोहिमा देवाक उचोरगी आनी शांतीताच्या इष्टार संसारी.
संवसारी कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोने जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर महिमा देवाक उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इष्टाक संवसारी प्रार्थूया. बलिदान देवाक दिन वचून बलिदान जॉन फर्नांडीस तांचे बसत मागता. देव आमच्या बापा, पवित्र समृद्धीचे सगळे नेम तुवें तुझ्या आनी पेल्याच्या मोगाचेर थारायले. तुज्या आज्ञा पाळून सासणाच्या जिविताक पावूंक आमकां फावो कर. आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कोरो देव तुझे सवयी पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राज चलयता देवा सासणाच्या सासणाक. आमेन. इजायास प्रवादेच्या पुस्तका वेले वाचप. सोरेस्पोर मेळटा तेन्ना ताका सोडून काड. तो लागीं आसता तेन्ना ताका उलो मार. खोट्या मनशा आपली वाट सांडची आनी वायट मनशा आपली चिंतना सोडची. ताणें सोरेस्पोराशीन परतून येवचें आनी तो ताची दया करतलो. ताणें आमच्या देवाशीन येवचें कित्याक तो ताका भरपूर बोगसणें दितलो. कित्याक म्हजी चिंतना तुमची चिंतना न्हय आनी म्हज्यो वाट्यो तुमच्यो वाट्यो न्हय म्हणटा सोरेस्पोर. जितले मळो पृथ्वे परस उंच आसा तितल्यो म्हज्यो वाटो तुमच्या वाटा परस आनी म्हजी चिंतना तुमच्या चिंतना परस उंच. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. आपणाक उलो मारतल्यांक सोमेस्तांक सोरेस्पोर सदांच लागीं आसा. सगळीं म्हणुया. आपणाक उलो मारतल्यांक सोमेस्तांक सोरेस्पोर सदां लागीं आसा. दिसान दीस तुका दिनवासता आनी थांबोन आसतना तुजे नांवाची स्तुती कोत्ता. सोरेस्पोर कितलो थोर आनी व्हडवीन ताचे थोरायेचो ताव घेवंक नजो. आमचो जबाब. आपणाक उलो मारतल्यांक सोमेस्तांक सोरेस्पोर सदांच लागींच आसा. सोर्वेस्पोर कितलो कोणवाळो आनी माये मोगाचो. ताचो राग सोद करून चोडटा तसोच न्हय. तो एकदम मोगाळ. सोमेस्तांक सोरेस्पोर कितलो बरो. सगळे आपल्या रोचनांक कितलो माये मोगाचो. आमचो जबाब. आपणाक उलो मारतल्यांक सोमेस्तांक सोरेस्पोर सदां लागींच आसा. सोर्वेस्पोराच्यो वाट्यो सगळ्योच प्रमाणीकपणाच्यो आनी सगळ्यो ताच्यो कोडण्यो मोगाच्यो. आपणाक उलो मारतल्या सोमेस्तांक खऱ्या मनान उलो मारतात तांकां सोरेस्पोर सदांच लागीं आसा. आमचो जबाब. आपणाक उलो मारतल्या सोमेस्तांक सोर्वेस्पोर सदां लागीं आसा. बागयोन पावलून फिलिपकारांक बरयलेले चिटी वेले वाचप. भावा भयणांनो, हांव मरूं वो जिवो आसूं सदांच आनी अदीक करून आतां सगळ्या बोळान क्रिस्ताक म्हजे कुडीन महिमा मेळटली. खरेंच म्हाका जिवीत म्हणल्यार क्रिस्त आनी मरण म्हणल्यार फायदो. अशें आसतना जेजून म्हज्यान अदीक फायद्याचें काम करूंक जाता जाल्यार
हांवें कितें विचून काडचें तें म्हाका सोजमना. दोनूय वाटांनी हांव ओडोन वेता. एके वाटेन वेगीं हें जिवीत सोंपोवन क्रिस्ताशी आसूंक हांव आशेतां आनी हें एकदम ओदीक बरें. पूण दुसरे वाटेन हांव आजून जिवो उरूंक तुमचे पासत ओदीक गरजेचें. कितेंय जावं जेजूच्या शूभ वर्तमाना पोरमोणें जियेयात. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आयकल्ल्या उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Sorvesporak suisui, Sorvesporak suisui, Sorvesporak suisui, Sorvesporak suisui. तुज्या पुताची उतरां आयकूंक आमची काळजां उगड सर्वेस्पोरा. Sorvesporak suisui, Sorvesporak suisui, Sorvesporak suisui, Sorvesporak suisui. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. माथेवा पोरमोणी जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुम्या. जेजून आपल्या शिसांक ही वपार सांगली. सोर्गीचें राज अशें. एक भाटकार फांत्यार उठून आपल्या दाकाच्या मोड्यांत काम करूंक मानाय आपोवंक भायर सरलो. दिसवड्याक 1 दिनार फारीक करूंक वावराड्या लागीं कोबलाद करून ताणें तांकां आपल्या मोळ्यांत धाडले. सुमार 9 वाजता भायर सरून तिट्यार बेकार आसलेल्या हेरांक ताणें देखले आनी म्हळें, तुमी म्हज्या मोळ्यांत वचात आनी हांव तुमकां फावो तें दितां. आनी ते गेले. परतून 12 आनी 3 वाजता भायर सरून ताणें तशेंच केलें. सुमार 5 वाजता तो आनीक एक फावट भायर सरलो आनी दुसरे बेश्टे उबे आशिल्ले ताका मेळ्ळे आनी ताणें तांकां म्हळें, तुमी आख्खो दीस हांगासर कित्याक बेकार रावल्यात? तांणी जबाब दिलो, आमकां कोणेच वावराक लावंक नात देखून. ताणें तांकां सांगलें, तुमी सगळे म्हज्या मोळ्यांत वचात. सांजे भाटकारान आपल्या मुगदोमाक म्हळें, वावराड्यांक आपय आनी निमाण्यांतल्यान सुरू करून पयल्याक पुर्यान दिसवड दी. सुमार 5 वाजता कामाक लागलोले ते आयले आनी जण एकल्याक 3 रुपये मेळ्ळे. पयले आयलोले ते लागीं सरून आपणाक ओदीक मेळटले म्हूण समजले, पूण तांकांय जण एकल्याक 1 दिनार मेळ्ळो. तांणी तो घेतलो खरो, पूण ते भाटकाराचेर गुणगुणून म्हणूंक लागले, ह्या मानायांनी 1 तासभर काम केलां, तरी आख्खो दिसाचो भार आनी उणेत घेतल्या आमकां आनी तांकां तुवें एकेच तरेन लेखले. पूण तांतल्या एकल्याक जबाब दिवन ताणें सांगलें, इश्टा, हांवें तुका उणीत करूंक ना. तर 1 दिनार घेवंक तुवें म्हजे कडेन कोबलाद केली नाय? तुजें तें घे आनी वच. तुका दिलां तशेंच ह्या निमाण्याकूय दिवंक म्हाका खोशी. तर म्हाका जाय तशें म्हज्यान करूं नजो? वो हांव बरो म्हूण तुजो दोळो फुटलो? एसपरी निमाणी ती पयलीं जातली आनी पयलीं
ती निमाणी जातली. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान ये. वाकाणे तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या म्हज्या भयणी भावांनो, आयज जशें आमी आयकलां आमच्या गोंयच्या दोन प्रांतांत देव आपोण्याचो दीस आमी पाळटा, वोकेशन संडे. आनी पोप फ्रांसीस आपल्या क्लबांत तो अशें म्हणटा, A Christian's first vocation is a call to friendship with God or Jesus. And closely related to that is the call to serve others. एका क्रिस्ती भावार्थ्याचें पयलें आनी वयलें वोकासांव ओ आपोणे म्हणल्यार जेजू क्रिस्ता बरोबर ओ जेजू क्रिस्ता सांगाता इश्टागोट चडप आनी ताकाच लागू आशिल्ले आपोणे म्हणल्यार ताणें दुसऱ्याची सेवा करप. तशें भयणी भावांनो, हेच कितें आपोणे आयज ह्या वाचपांनी आमी भाशेन आयकता. हाच्या पयलें वाचप इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें आमी आयकलां. ह्या इस्रायल पोरसां जी बाबिलोनाच्या शारांत निर्वाशीपणान आसली ती परत आपल्या गांवगा परत वता, पालस्तिनान परत वता. आनी जेन्ना ही आपल्या गांवघरांत ती परत वता तेन्ना ती पळयता थंय सगळीं देव मंदिर नासलीं, देव मंदिर फिरून गेल्लीं. आनी देव मंदिर ना, थंय देव कसो आसूं येता असो तांचो समज आसलो. आनी असल्या वातावरणांत इसायास प्रवादी तांकां उदगास करता, देवाचें आसलें न्हय फकत देव मंदिरांतूच पूण सगळ्या खिणांत, सगळ्या परिस्थितींत, सगळ्या जिविताच्या पावलान ओळखून घेवंक तांकां एक भाशेन शिकयता. आनी वरवीं ह्या देवा सभेन सगळ्यांतल्यान ताचें आसणें ओळखून घेवन ताचे सभेन इश्टागोट बांदूंक एक भाशेन आपयता. आयच्या शिव वर्तमानांत आमकां जेजून ही वोपार सांगल्या आनी वोपारींत हे वोपारींतल्यान एके भाशेन हे प्रमाणे एके भाशेन सेवे जागेचे म्हूण जेजू दाखोळ करता. थंडा वावराड्यांक वेंचून काडलेल्यांक एके भाशेन आपल्या मोळ्यांत वावर करूंक आपयता. हे आपुणी केन्ना वो खंयचे पिरायेर ते थंय ते देवूच थारायता. आनी भयणी भावांनो, हे आपुण्याक जेन्ना आपयता तेन्ना एके भाशेन सगल्यांक एक पगार वो एक तेणें बसयता, ते म्हळ्यार सर्गीचें राज, देवाचें वतेपण. दुसऱ्या वाचपाक नवीन येता बागन पावलो आमकां मेळटा. आनी बागन पावलो हे ओळखून घेता भाशेन जेन्ना जेजून आपल्या शिसांक वेचून काडले, दोर परगटण्याचो वार दोर परगटणार कशें तांकां पाठयले. बागन पावलो म्हणटा आपुणूय दोर परगट मांडलो एकलो दोर परगटणार. ताका जायते काळार वेचून काडलो. ताका ताचे फुडले बरें ही वॉज चोजन व्हेरी लेट. आनी ह्या हातून ताच सदां तो आपलो वावर, आपले कार्य शिव वर्तमानान परगटणेचें क्रिस्ताच्या इश्टागोटीन रावून हो वावर एके भाशेन तो सभापणी आपलो वावर तो जियेता. आनी आमकां सगल्यांक उलो करून म्हणटा शिव वर्तमानाच्या वावरांत आमी थीर रावचे. पण भावनो, क्रिस्ताच्या प्रमाणे आपल्या जिवितांचे लेब्रान हे भाशेन तो हे बासायल्लें इनाम ओ हे पगार आपल्या जिविताचें येवन तो रावता. आनी ते पासून तो म्हणटा म्हाका जिवीत म्हळ्यार क्रिस्त, मरण म्हळ्यार म्हाका फायदो. पण बाबा देवाचें बरेपण हे भाशेन करून घेवंक देव आपुणूय ओ आयज खरेच भाशेन
याज्ञिकपणाक पाद्रीच्या आपणाचेर आमी खरीत लक्ष घालता आनी आपुणी खुंयतान येतात काय बाविरेद आमचे सोण एकल्याची कुटुंब जावन आसा एक पायणी देव आपोवण्याची ही आपोवणी कुटुंबांतल्यान उपसोतात आनी कुटुंबांतल्यान उपसोतात म्हणटच आमी आमची कुटुंबां एके भाशेन ह्या देवीक बरेपणाक आमी तयार करची गरज कितें आमी करूंक जाय काय पयले सुवातेर आमच्या कुटुंबांत आनी आमी मागण्याचें वातावरण एके भाशेन वाडोवया let us make our families a prayerful family आमच्या कुटुंबांत जंय आमी एकठांय येवन सांगाती मागणें करून मागण्याक पयलो वयलो जागो दिवन ओ देवा सोबे क्रिस्ता सोबे ओ कितें तर लागशिल्लो इश्टागोटीचो संबंद एके भाशेन बांदून आमी वावरुया जेन्ना आमचें कुटुंब मागण्याचें जातलें तेन्ना तें कुटुंब आमचें देव आपोवण्याचें पायणें जावंक पावतलें दुसरे सुवातेर आमच्या कुटुंबांत आमी याज्ञिकांक बरो जागो दिवया म्हणजे कितें काय आमच्या कुटुंबांत आमी येतना जायते फावटी घडी आमी हांगा तुमी भायली खबरो आयकता जायते फावटी आमच्या कुटुंबांत आमी याज्ञिका विशीं बरें उलोवंक वावरुया आमचीं भुरगीं जीं वाडटात तांच्या कानार जेन्ना हे बऱ्यो खबरो बरें उतर सदवता तेन्ना हें बरेंपण तीं आयकतात तेन्ना तांच्या काळजांनी देवाचें बरेंपण एके भाशेन उपसून येता आमी याज्ञिकाचें बरें आमच्या कुटुंबांनी आमी उलोवंक वावरुया तिसरे सुवातेर जेजू म्हणटा पीक तर खूब पूण वावराडी थोडे ह्या पासत पिकाच्या दोनया लागीं तुमी मागात आपले लुवणे मुळणेक वावराडी धाडूंक याज्ञिका खातीर वो ह्या आपुण्या खातीर आमी खरीतपणी मागुया आमी ह्या देवा लागीं एक भाशेन 2 दिसा आमचे मागणे उबारुया आनी वरवीं ह्या आपुण्यांतल्यान अदीक समाजांत देवाचें बरेंपण विस्तारूंक ह्या आपुण्यांतले अदीक बी आमच्या कुटुंबांनी उत्पन्न जावन देवाच्या मोळ्यांत वावरूंक पावचोंक ही कृपा मेळूंक आमी मागुया तुवें आयज ह्या दिसाक आमी प्रार्थना करीत आमच्या कुटुंबांतल्यान अदीक आनी अदीक देव आपुणी उपसूंक ही कृपा फावो जावंक ह्या भेटेंत मागुया ह्या वेळार आमचो सोण एकल्याचो भावात सगळे आमी सांगातान अनेका स्थळान उत्सारुया सोत मंथान देवाक सोर पदवीदार बापाक स्वर्गान पृथ्वीच्या रचनाराक आनी जेजू जेजू क्रिस्ता क्रिस्ता ताचे एकल्याच पुताक आमच्या सुम्या तो तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भी संभवलो आंकवार मारिथान जल्मलो पोस पिलाता काळ ताणें गोश्ट सोंसले ताका खुर्सार सोडलो तो मेलो आनी ताका निकी पिलो तो मेल्ल्या मध्ये देवलो तिसऱ्या दिसाक मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गांत चडलो सोर पदवीदार देव बापाच्या उस्यार बसला दुतांक शिव्या मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो सोत मानता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठांय पातकांचे भोगसणे कुडीचें जिवणपण सासणाचें जिवीत आमेन आनी ह्या बाबार्थान ह्या वेळार आमचे सोण एकल्याचे गरजो त्याच देवा मुखार आमी दवरुया
आमच्या पाप सायबान बिस्मानी तशेंच पाद्री माद्रीनी आपल्या जिविताच्या देखींतल्यान देवाच्या राज्याची बी मनशाच्या काळजांनी तशेंच तरणाट्याच्या जिवितांत ओपूंक तांकां जेजूचो मोग चाकूंक दिवंक पावल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोता तुका. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी सदांच आपल्या निस्वार्थी सेवे वरवीं आपल्या पोजेच्या बऱ्या खातीर एकवटान आनी माये मोगान वावरूंक जेजूची शांती आपल्या वावरा वरवीं सगल्यांक शिपडावंक तांकां बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोता तुका. सगल्या आमच्या शिक्षकांनी देव संदेशकारांनी आनी आमच्या आवय बापायनी देवा मुखार आपली जबाबदारी वळखून भुरग्यांक सदांच स्वताचो मोगाचो आनी बोगसण्याचो रस्तो दाखोवंक तांकां देवाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोता तुका. आयच्या काळार भुरग्यांनी तशेंच तरणाट्यांनी आपल्या चालत्या जिवितान संवसाराच्या बुलोवण्यांक पाठ करून देवाचे आसणे आपल्या शेजाऱ्या सवे अणभवूंक आनी ताची सेवा करूंक पाद्री माद्री आनी म्हत्वाची जावंक फुडें सरल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोता तुका. फाटल्या कांय म्हयन्यांनी एक नवो रोग उप्रासला आनी हाचे खातीर संवसारान जायती उचांबळाय भितर सरल्या. लाखांनी लोक पिडेंत आसा आनी कोश्टवता आनी 5 लाख अदीक लोक मेला. ह्या नव्या रोगाक वेगीच उपाय निगा घेतल्यांक सोंसणीकाय आनी गोठाय पिडेंत कोश्टवतल्यांक वेगीच पेकोवणी आनी मेल्ल्यांक ससनाचें सूख फावो जाल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोता तुका. बोधार बापा आमची किरीत मागणी हे वेळा तुजे मुखार आमी दवरल्यान तुज्या उदारपणान ही आमची मागणी तूं आयक. त्याच क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. भेटवणे वेळार आमी गायन करुया. गायनाचो अंक C18. कुंडो समोर पिता आमची मोना समोर पुया. आत्मीक कुंडो तयार करता काचा आमची तयार करूया. यादीक दाकारूच पेटयता आमची पेटोया. क्रिस्ता रोगोत तोखून दिता पियोक आमी आयती जावया. म्हज्या भयणी बाबांनी आमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जाव म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सोबेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं.
सर्वेस्पर आमच्या बापा, तुजे पोरजेची देणी प्रसन्न जावन मानून घे. ती बदलून जेजूच्या कुडी रोगताचो संस्कार आमकां आतां तूं घडोवन दितलोय म्हूण आमी बाबातान सोत मानता. तर ह्या संस्काराचो भरपूर फळ आमकां मेळसो कर म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय बाता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचूया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वदाय जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो निधीचो आनी आमच्या सोनिकल्याच्या फायद्याचो ते तुज्या रंग शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलाय. पातकांतले आमकां सोडूंच्याक आमचो तारक करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्या वरवीं आंकवार मारे चौधरीन ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आमचे खातीर कुस्सार आपल्या हात विस्तारून ताणें कोश्ट मरण सोंसलें आनी मरणाचेर जैत व्हरून पुनर्जीवनपण उगडापें केलें. अशी ताणें तुजी कुशी पाळली आनी एक पवित्र परसा तुका जोडून घेतली. देखून देवदूता आनी समेस्त भक्तां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन एकाच थळ्यान आमी गायता. Povit, 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 darbarazo सर्वेस्पर तूं. स्वर्गानी संसार बोलो तुझ्या वैभवान, उत्सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराची नावी येता ताका सोय, उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोड. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची खूड आनी रगत. आपलेच कशेन कश्ट मरण संसुकवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेसपरी शेवण जातूच ताणीं खास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी आदलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची खास, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बॉक्सरी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavartaco gute por gotuia. Gesù melo, Gesù ci bonzala, Gesù no pianietolo. Gesù melo, Gesù ci bonzala, Gesù no pianietolo. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणान उडगास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता.
आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उडगास कर. फ्रांसीस आमच्या बागीवान बापा, फिलिप नेरे आमचे गुंवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनोचिवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणाची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टा गुडेन बांदल्या समेस्तांक तुजें पोस जोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची ह्या गांवांत तुजी येतल्या सगळ्या आमच्या भाव भयणांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाचे माये सांगाती भगवंत जुजे तिच्या पोथी, भगवंत जुजे वाज, भगवंत फ्रांसीस शावेर, पादवासो भगवंत आंतून, भगवंत धर्मदुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा, सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमच्या सर्वंडरान जेजून आमकां शिकयल्या तीच आज्ञा मनान धरून ताणेंच आमकां शिकयल्लें प्रार्थून धीर घेवन आमी म्हणुया. आमच्या आमच्या बापा बापा स्वर्गीच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायस आयज आमकां दी आनी आनी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणें पडोवंक दिवं नाकाय, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमी बरमाशेन अंतरेकता. तर आमकां शुद्धार काकलुदीन सर्व पातकांतली सुडय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. कित्याक राजवटगी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावाताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सुम्याची शांती सदां खाल तुमचे सोबी आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक माई मोगान शांती वांटुया. देवाची शिले संवसाराचे पाप काडलेले आमची काकूत कोर. देवाची शिले संवसाराचे पाप काडलेले आमची काकूत कोर. देवाची शिले संवसाराचे पाप काडलेले आमकां शांती दी. ही देवाची शरी संवसाराचे पाप काडटा दी. ह्या शरीच्या जेवणान वांटो घेवंक आमकां आपयल्यांत आनी एकठांयल्यान ती सगळी आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. कोमयाच्या वेळार आमी गायन करुया. गायनाचो अंक D13 पेज 54.
जेजू बऱ्या कोण्या जेजू स्वादीक बोल्या सोर्गीत हातून देवलो सोडू म्हाका आयलो जेजू बऱ्या कोण्या जेजू स्वादीक बोल्या सोर्गीत हातून देवलो सोडू म्हाका आयलो ओळे हांव दिशेली तुका चुकोन गेली तुजे दायबोर म्हाका पयर सोडू सोड नाका ओळे हांव दिशेली तुका चुकोन गेली तुजे दायबोर म्हाका पयर सोडू सोड नाका म्हज्या जेजू बो पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेतां ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रोगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या पोरी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवडटा तुजे सोरशिल्लो कोडसोरूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका आमेन. प्रार्थूया. सर्गीच्या बापा, तुज्या संस्कारांनी तूं आमकां नवो जीव आनी बळ दिताय. आमच्या सख्तायेक लागून परतून परतून आमी पडटा तेन्ना ह्याच बळान तूं आमकां दोयेन उबार आनी सांबाळ. असो ह्या पवित्र जेवणांत आमकां मेळटा तो सोडवणीचें फळ आमचे जिणेचे चालींत आमी बोगुसो आनी दाखयसो कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आयज मिसाचे मांडव वळखिल्या ते कार्म सायबीण समुदाय विठ्ठलदास ह्या वाड्यांतली तांकां आमी केरीत दिनवासता. येता त्या आयताराक मिसाची मांडावळ करूंक सांत लॉरेस समुदाय विठ्ठलदास. आमचे फिरकोस पोत्र आशिर्वाद हाचेर कोणाकूय तर एड घालूंक जाय जावं बर्थडे काजाराच्या दिसाचे बोरनाच्या उडगासाचे वा आदी ताणें ऑफिसांत येवन आपले एड 22 तारीख मेरेन हाडून दिवची. देवाचे कृपेन आनी कांय बऱ्या मागप्याच्या आदारान आमचे इगोचेक जनेलांक जे प्रिंटेड ग्लासेस घालपाचे आसले ते काम आमी शेवटाक पावयलें. कामाक आदार कोतेल्या बाब जोखीम सलीम ग्लासेस आनी उदार मनान
पयशाची देणगी दितल्या सगळ्या बऱ्या मागप्यांक आमी काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. देवान तुमचेर सगळ्यांचेर खेरीत आपलो आशिर्वाद घालचो म्हूण आमी मागता. सर्वेस्पर तुमचे सव्वे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. सर्व पदवेदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाक आमी गायन करुया F16 पेज 93.